हे सगळे 7 म्हयने जे असले ते म्हाका लागून आनी पार्टेक लागून खूब टफ असले, कित्याक जो लोकसभेचो रिजल्ट आमकां मेळ्ळो त्या रिजल्टान खूब आमकां शिकवण मेळ्ळी. ह्या 3 वर्साच्या आमच्या ह्या राजकारणाच्या प्रवासान आमकां ह्या राजकारणान थोडे गजाली शिकयले, ह्या राजकारण्यांनी थोडे गजाली शिकयले आनी खुबशे गजाली आमकां लोकांनी शिकयले. ह्या दोनूय इलेक्शनाक जो रिजल्ट येता तो पण आमी चिंतले की खंय तरी आमी चुकता, खंय तरी आमची चूक जाता, खंय तरी मिस्टेक आसा. जेन्ना खंयचेय वॉर आसता भितर बारीक बारीक बॅटल्स आसतात, तशी गोंय वाचोवपाचें जे वॉर आसा, गोंयचें अस्तित्व टिकोवन दवरपाचें आनी गोंयकारांचें अस्तित्व टिकोवन दवरपाचें जें वॉर आसा, हो आमचो एक लॉंग टर्म गोल आसा. आनी तितून हे 2 बॅटलां जालीं, 2022 जाले, 2024 जाले. जाल्यार जेन्ना हे बॅटल आमच्या मना सारकें जावंक ना, नाजाल्यार आमकां भितर यश मेळोंक ना, तेन्ना आमी एज अ पार्टी प्रेजिडंट म्हाका कॉल घेवचो पडलो. खंय तरी ही जी धांवपळ आसा ती खंय तरी स्टॉप करची पडली. ही धांवपळ स्टॉप करून जें आमचें कितें चुकलां नाजाल्यार खंय आमी कमी पडटा हें चिंतपाक लागून थोडो टायम घेवपाचो म्हणून आमी विचार केलो. जशें गेल्या फावटी आमी 38 सीट्स 38 जाग्यांचेर जेन्ना 39 जाग्यांचेर आमी जेन्ना 38 जाग्यांचेर सिटां घातलेली, ती तशी सिटां आमी ह्या फावटी तरी घालचे ना, हें आमी क्लियर करता तुमकां. कित्याक हेतून आमचे फंड्स वेस्ट जाता, आमचे रिसोर्सीस वेस्ट जाता आनी आमचो जो टायम आसा तो वेस्ट जाता. सो युनायटेड ऑपोजिशनाचो पार्ट आमचो MLA नासतलो, हें आमी डिसिजन घेतलेलें आसा इंटरनली. हें तुमकां सांगता ह्या असेंब्लीक युनायटेड ऑपोजिशनाचो पार्ट आमचो MLA नासतलो.